मातेप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 7 अध्याय 7 तावन 11 वाक्य. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, भोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. निजा की जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आनी बोडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापोय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातर दीत, वा मसली मागतल्याक जीवदाळ दीत. तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. थोड्याच दिसांनी आमी जेजूचें स्वर्गारोहणाचें फेस्त आनी थोड्या दिसांनी आमी फेंतेकोस्ताची परब आचरण करता. जेजू स्वर्गार गेलो, संवसारांत आसतना जें कितें लोकांनी येवन ताजे कडेन विचारलें तें दिलें. सर्गार गेल्या उपरांतय म्हाका आनी तुका, हांवें आनी तुवें विचारलें सोबीन जेजू दिता गी. ह्या पेंतोकोस्तू आमी वर्सनोस आचरण करता मोगाच्यान. ह्या पेंतकोस्तू महत्व म्हज्या मागण्याच्या जिवितांत कितें जावन आसा, कित्या खातीर हांवें पेंतकोस्त परबेक तयार जायसै. मागणें हांव तूं जायतीं जाणां करता, जायतीं जाणां मागणें करता. मातेवाच्या 7 अध्यायान 7 वाक्यांत आयच्या वाचपांत आमी पळयता, मागा आनी तुमी घेतल्यात. निजाय की मागतना म्हाका तें मेळटा गे म्हणलें. दुबाव साबार जाणांक आसा जाल्ल्यान आज समाजांत मागणें दीस दीस येताना उणें जावनूच आयलां मोगाच्यान. मागण्याची मनशां मागणें करतलीं संख्यो उणें जाला. आनी जो कोण मागणें करता तांच्यान 6 जण वंटांनी ह्या रक्तमासाच्या सैमान मागणें करता. आनी आमी चिंता, सर्वेस्पर देव म्हजें मागणें कित्याक आयकना. पवित्र पुस्तक म्हणटा, देव जावन आसा आत्मो आनी ताका आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करूं जाय. म्हजे लागीं आनी तुजे लागीं एक सवाल मोगाच्यान. हांव आनी तूं सर्वेस्परा लागीं मागता आसतना आत्म्यान आनी सतान आमी आराधन करता गे म्हणलें सवाल. जर तर हांव आनी तूं आत्म्यान आनी सतान आत्म्यान आनी सतान ताजे लागीं मागना, म्हाका आनी तुका उपकार मागले मेळचें जाल्यार कशें. आज मुस्तू कडेन आमी सांगता मागा तुमकां दितलें म्हणटा आनी आमी मागता बरें खंडीत जावनी देवान दिलें वागदान तो जारी करता म्हणच्या कितेंच दुबाव ना. पूण खंयच्या रुपार हांव आनी तूं मागता आनी कित्या खातीर म्हाका आनी तुका फळ येना म्हणून हांवें आनी तुवें नियाळ करचो आयचो दीस जावन आसा. पावर इन प्रेयर ह्या मागण्यांत सकत कित्याक जाय. मागणें केल्या उपरांत ताका फळ येसय. जर तर मागणें केल्या उपरांत फळ येना, मागणें करन कितें प्रयोजन म्हणलें बोगाप सामान्य तरान हर एकल्यांकी दोसचें सहज जावन आसा. हांव आनी तूं जाल्यार या इतर कोणीय जाल्यार हेंचो सवाल म्हाका तुका मुस्तपुटीन दोस्ता मोगाच्यान. पवित्र पुस्तक म्हणटा मागणें सगळ्यांनी केल्यार जाता, जायना म्हणून न्ही. फातक्यांनी मागणें करियेत, पूण केदाळा फातक्यान मागणें करता आसतना आपल्या फाताक वळखून ताणें मागणें केलें जाल्यार सर्वेस्पर देव ताका ताजें मागणें वळखाता. आनी त्या देखून आमी पळयता सुंकाकारान मागणें तो सुंकाकाराक फातकी जाल्यार तो कितें म्हणटा, सर्वेस्परा हांव तकली उबारून पळोवंक हांव फावो न्हय, हांव एक फातकी म्हूण तो वळखता. आनी त्या खातीर सर्वेस्परा देवान ताजें मागणें आयकलें म्हणटा सोमी जेजू. आज हांव आनी तूं पाश्चाताप पावोन बरें कुमसार जावन मागणें म्हणटा गे म्हणलें सवाल. ह्या
कितें पथकां केल्यार वडना कितल्या पथके जिवितान वाचल्यार वडना मागणें करी जें म्हणलां त्या देखून हांव मागणें करता गे म्हणलें सवाल. जर तर पळयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार जर तर एक खोटो मनीस मागणें करता थंयसर व्हरतें कांय थंयसर जायना मोगाचें न्हू. जॉबाच्या पुस्तकांत 27ನೇ अध्यायांत 7वे तावन 9वी आनी 10वी वळ अशी म्हणटा, म्हज्या वैरीक खोट्या मनशाची गत फावो जावं. खोट्या मनशाची गत कसली आनी म्हजे विरोध रावतल्याक अधर्म्याची गत फावो जावं. कसली ती गत थंयसर म्हणटा, म्हज्या वैरीक खोट्या मनशाची गत म्हजे विरोध रावतल्याक अधर्म्याची गत. ती कसली गत खोट्या मनशाक आनी अधर्म्याक. आनी तो 9वें आनी 10वें वाक्य अशें म्हणटा मोगाचें न्हू, थाचेर विघ्न येतना देव ताची बोब ऐकात. कोणाचेर विघ्न येतना, खोट्याचेर या अधर्म्याचेर विघ्न येतना देव ताची बोब ऐकात. सर्वेस्पर देव खोट्यांची ह्या अधर्म्यांची बोब आयकता गे म्हणलें सवाल मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून थंयसर म्हणटा तो, म्हज्या वैरीक व्हडलें व्हडलें शिक्षा तो मागना, तो वचून फोंडांत वचून पडूं दी म्हणना, तो वैरी आनी कितें जावं दी मरों दी म्हणना. तो म्हणटा इतलेंच, म्हज्या वैरीक खोट्या मनशाची गत फावो जावं. आनी ती गत कितें, देवा लागीं तो मागतना तें मागणें ताचें फळां बरें जायना. आनी त्या देखून 10वें वाक्य म्हणटा, तेन्ना तो सर्वेस्परा देवा थंय कसो उल्लासूंक शकत आनी ताका कळनासतना उलो मारीत. ताका कळनासतना उलो मारूंक जाता गे, मागलें इक्की मेळना, कळनासतना उलो मारूंक जायना. अधर्मी खोटो मनीस साबार पोटी सगळ्या आव्हानां थंय मुस्तपुटी आमी पातकां करना सांग पुरो मोगाचें. पूण मागता आनी मेळना कित्याक म्हूण आमी चिंता. पळयत पुस्तक म्हणटा, अधर्म्यान खोट्या मनशान मागलेलें कितलें सर्वेस्पर देव आयकात. आनी ताका एक उदाहरण जावन आमी पळयता. 9व्या सोल्ल्यांत पळयत पुस्तकांत पेंतकोस्ताच्या परबे उपरांत थंयसर आमी पळयता जायतीं अजापां ताजे आपोस्तल करना आसात, जेजूचे आपोस्तल करना आसात. सायन्स एंड वंडर्स मिराकल्स सगळ्यांनी जावन आसतात. आनी अशें पळयत आसतना ते उरले सुदैवी कितें चिंतात, तांचें मोहन परिवर्तन करनात, जेजू थंय येनात. बघा ताणें चिंतलें कशें म्हळ्यार जेजूचें नांव एक भयंकर एक पॉवरफूल थंय उरलेलें कुठलें मॅजीक नांव म्हूण चिंतात. तांची खोटी जिणी बदली नासतना तेय देवसार दवणावंक घेतात. ते म्हणटात, सावलान प्रसार करच्या त्या जेजूच्या नांवान हांव तुका खोट्या स्पिरिताक फरमायता, हांगा तावन भायर सर. धर्मदूताच्या कृत्यान 19व्या अध्यायांत आमी पळोवंक मेळटा. त्या व्यक्ती शेवाचे 7 पोतू असलें एक मागणें करतात. कितें म्हणटात, सावल प्रसार करच्या त्या जेजूच्या नांवान हांव तुका खोट्या स्पिरिता सांगता, हांगा तावन तूं भायर सर. कित्याक ताणें सावलान आनी इतरांनी खोट्या स्पिरिता भायर सर म्हणटा आसतना देवान तांचें मागणें आयकून थंयसर स्पिरीत भायर जावचें ताणें पळयलें. आनी ह्या व्यक्ती चिंतात, हांवें कशेंय जियेल्यार वडना, हांवें सांगलें फुडलें जाता. पूण पळयत पुस्तक कितें म्हणटा मोगाचें न्हू, केदाळ ह्या शेवाच्या पुतांनी असलें एक मागणें केलें, जेजूच्या नांवान सावल प्रसार करच्या जेजूच्या नांवान तुमी खोटें स्पिरीत भायर सर वचा. खोटो स्पिरीत विचारता, हांव पावलोक जाणा, जेजूकी जाणा, पूण तूं कोण? हांव जेजूकी जाणा, पावलोकी जाणा, पूण तूं कोण? आनी इतलें म्हणटस ताच्या आंगार ते व्यक्ती देवसर पाड सकत आसलो व्यक्ती तांच्या आंगार पडटा आनी तांकां पापशिता आनी ते नगडेच जावन त्या घरांतून भायर सरता म्हणटा पळयत पुस्तक. घायेले वेगळे जावन ते भायर सरतात. कित्याक मोगाचें न्हू. हांगासर त्या आपोस्तल थंयच जेजूच्या नांवान ती पाड सकत दवणावंक शकतात, साबार जाणांक गूण करूंक शकतात.
ते देवा लागे मागताना जातालें पूण हे मागता आसतना थंयसर कितेंच घडोना. इवन फाट सकत या देवसार या सैतानी विचारता तूं कोण, म्हाका सांगूंक तूं कोण, मुजे तो पंगडा सोनेंगी, तूं खोटो, तूं अधर्मी, तुवें मुजे पर्यंत तुवें म्हाका सांगूंक कोण, तुवें म्हाका सांगूंक कोण. आनी आमी पळयता पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर नितीवंतान जर तर एक मागणें केलें सर्वेस्पर देव तें आयकता. किर्तन 34 अध्यायांत 17वें वाक्य अशें सांगता, नितीवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचें आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. कितलें बरें मोगाचें न्हू. नितीवंत मनीस मागता आसतना, नितीवंत मनीस सर्वेस्पराक हाकभाव मारता आसतना सर्वेस्पर तें मागणें आयकता. नव्या सोल्यांत आमी पळयता जाकोबाच्या 5व्या अध्यायांत 16व्या वाक्यांत ह्याच रितीन पवित्र पुस्तक म्हणटा, बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोव चड सत्यवंत आनी फळादीक. कोणें केल्लें मागणें चड सत्यवंत आनी फळादीक? बऱ्या मनशान, नितीवंत मनशान केल्लें मागणें सर फळादीक आनी सर फळादीक. त्या देखून आज म्हज्या कोशेरदाक हांवें तुवें विचारूंक जाय मोगाचें न्हू, म्हजें मागणें जर तर आयकना जाल्यार कित्या खातीर म्हजें मागणें आयकना? एक कारण जावंक आसतलें जावंक पुरो, हांवें खंयसरगी एक बरो व्यक्ती जावंक आसा, बरें गुणांनी शेगुणांनी भरलो एक नितीवंत मनीस जावंक आसा. त्या देखून म्हजें आनी तुजें मागणें फळादीक जायचें जाल्यार, म्हजें आनी तुजें मागणें सक्तिवंत फावारार आसाचें जाल्यार पवित्र पुस्तक म्हणटा नितीवंत जावंक प्रयत्न कर आनी त्या दाडा तुजें मागणें सर्वेस्पर देव आयकता. हाका एक उदाहरण आमी पळयता. आमकां सगळ्यांक गुत्ता त्या सुजानाची आनी त्या नितीकर्त्यांची काणी. केदाळा तो त्या सुजान्ना ते सुबीत सेली जावन आशिल्लें दानियेलाच्या 13व्या ग्रंथांत आमी पळयता. त्या सेलयेक त्या 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 स्त्रियेक हे नितीकर्त दोगो ताजेर तांकां फाड करूंक चिंता आसतना केदाळा ती स्त्री आयकना. ताजेर फुटकिरे बदलाम हे दोग नितीकर्त घालतात आनी म्हणटात ही स्त्री दुसऱ्या सेल्या लागीं आसली आमी पळयलें. आनी स्त्री म्हणटा हांवें तशें करूंक ना. पूण हे दोग नितीकर्त प्रभावीत व्यक्ती जाल्ल्यान लोक हांचे पाती येता आनी त्या सुजान्नाक मरणाचें फर्माण दितात. सुजान्ना एक नितीवंत व्यक्ती जावन आशिल्लें. ताका त्या नितीकर्त्यांनी सांगिल्लें जर तर तुमी हांवें सांगिल्ले बरी आयकता जाल्यार आमची आबलेशा तूं जर तर पुराय करता जाल्यार आमी तुका केदाळे सपोर्ट करता, करना जाल्यार तुका मरणाची शिक्षा जाता. पूण हें म्हणालें जर तर देवाच्या दृश्टीन पाता करच्या बदलाक तुमच्या हातांत हांवें मरचें बरें. आनी असल्या स्त्रियेक मरणाची शिक्षेक वाटेक आपोवन व्हरता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा पळया कितल्या व्हडल्या रितीर पवित्र पुस्तक हांगासर सांगता. दानियेलाच्या 13व्या अध्याय 42व्या वाक्यांत तेन्ना सुजानान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें ससनाच्या देवा सगळे गुट तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडच्या आदींच तूं वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजे विरोध फूट साक्ष दिल्या म्हूण तूं जाणाय. ताणें म्हजेर आरोप घालून सांगलां तें कांयच हांवें करूंक ना तरी हांवें आतां मरोंक जाय. सर्वेस्परान तिजी बोब आयकली. तिका जिवीशी मारूंक व्हरतले तेन्नाच देवान दानियेल नांवाच्या एका तरणाटे आसलेलो तो पवित्रात्मो जागयलो. दानियेलान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें ह्या स्त्रियेच्या मरणान म्हाका कांयच वांटो नाका. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो आनी तुमी ती काणी जाणात. उपरांत दानियेल त्या दोगांयकी सगळ्या लोकांक त्या कोर्टा मुखार व्हरता, तांकां आड्डा सावलो पाट सावलो या क्रॉस एक्झामिनेशन करता आनी तांणी जजीसांनी ह्या नितीकर्त्यांनी उलोवचें फुटी म्हूण रुजू करता आनी ती शिक्षा तांकां फोव जाता. ह्या सुजान्ना बचाव जाता. एक हांवें तुवें शिकोवंक जाय मोगाचें न्हू. केदाळा हांवां तूं नितीच्या वाटेन चलता. म्हजें आनी तुजें मागणें सर्वेस्पर देव आयकता. दानियेली थंयसर आसलो पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा केदाळा ह्या सुजानान
व्हडल्यान देवाक बोब मारून म्हळें सर्वेस्पर हांवें कांय सूख करूं ना जाल्यार म्हज्या जिवितांत अशें घडटा. पळयत पुस्तक म्हणटा सर्वेस्परान तेजी बोब आयकली आनी दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलेलो तो पवित्र आत्मो जागयलो. पवित्र आत्मो आसलो तो जागयलो. नव्यान ताका पवित्र आत्मो दिलो न्ही, ताजे थंय ऑलरेडी आसलो तसो जागयलो. आज हांवें तुवें मागता न्ही मोगाचें न्हू, मस्तो अजापां जावंक साध्य आसात. म्हजो आनी तुजो पवित्र आत्मो जागयतना हांव आनी तूं धैर्यादीक जावन जिवंक शकता. कशें दानियेल तेदोळ म्हणसर वगस्स आसलो तो दानियेल, थंयसर तें पुरो पळयताना कांय ताजें बोट उखल्लें ना. पूण देवान केदाळा पवित्र आत्मो जागयलो आसलो, पवित्र आत्मो जागयलो. कुडले तो व्यक्ती तो दानियेल धैर्यान भरता आनी त्या अनिती विरोध झुजता. आज म्हाका आनी तुकाय असो पवित्र आत्म्याचें जागरण गरज आसा. आनी त्या खातीर हांवें तुवें पेंतकोस्ता खातीर मागोवंक आसा मोगाचें न्हू. पेंतकोस्ताचे दीस लागीं आयले, हांवें तुवें सर्वेस्परा लागीं मागोवंक आसा. सर्वेस्परा म्हाका तुवें पवित्र आत्मो दिलाय, बाप्तिस्मा द्वारे तुवें तो पवित्र आत्मो दिलाय. जागय सोम्या म्हजो पवित्र आत्मो. म्हजें थंय असलें भिवकूरपण काडूंक म्हाका सहाय कर सोम्या. म्हजें थंय आसचें हर एक तरेचें उणेंपण म्हाका निवारूंक सहाय कर सोम्या. पेल्या थंय आसचें तांकां आसचें उणेंपण निवारूंक म्हाका तांकां सहाय करूंक तांकां बरेंपण करूंक म्हाका तूं उपयोग कर सोम्या. त्या खातीर हांवें तुवें पेंतेकोस्ताच्या दिसा पासून खंडिसांनी मोगाचें न्हू. हांवें तुवें म्हाका जायस कित्याक म्हजो आनी तुजो आत्मो रिकिंडलींग ऑफ द होली स्पिरीट पवित्र आत्मो म्हजे थंय आनी तुजे थंय असो परत जागरण जावन एक बळादेक जावन तो वावरूं जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा, जेजू म्हणटा तुमी सोरपा बरीं चतूर जाया आनी पारव्या बरीं सादेबळे जाया. कित्याक हांवें तुवें चतूर जाय जाय, कित्याक हांवें तुवें चतूर जाय जाय. आमी पळयता म्हणण्याच्या पुस्तकांत 27वें अध्यायान दुसरें वाक्य म्हणटा, शाणो मनीस आपाय पळोवन लिपोवन रावता पूण अविचारी फुडें वचून परिणाम भोगतात. शाणो म्हळ्यार कोण? एक जाणवत व्यक्ती. देखून जेजू म्हणटा तुमी केदाळे सोरपा बरें चतूर जावन आसा जाय. जर तर तूं चतूर व्यक्ती जाल्यार कितें करताय? आपायतावन लिपोवन रावताय. आपायतावन लिपोवन रावताय. कशें तूं लिपोवन रावताय? खंयसर तूं लिपोवन रावताय? दुसरें सवाल. थंयसर दोन संगती आसात. शाणो मनीस म्हळ्यार चतूर मनीस आपाय पळोवन लिपोवन रावता पूण अविचारी फुडें वचून परिणाम भोगतात. आतां सवाल, हो चतूर या शाणो मनीस आपाय पळोवन खंयसर लिपोवन रावता? खंयसर वचून लिपोवन रावता? हांवें तुवें लिपोवन रावूंक जाय त्या सर्वेस्पराच्या सावळेंत. किर्तन तो म्हणटा जो कोण सर्वेस्पराच्या सावळेंत रावता तो सुरक्षीत आसतलो. आनी हांवें तुवें चतूर जावन शाणो जावन खंयसर वचून लिपोवन रावूंक जाय? खंयसर वचून लिपोवन रावूंक जाय? सर्वेस्पराच्या सावळेंत वचून लिपोवन रावूंक जाय. आनी त्या सर्वेस्पराच्या सावळेंत वचून लिपोवन रावूंक जाय जाल्यार हांवें तुवें कशें ते सावळेंत वचून पावचें? आनी ताका आसची एकच वाट मोगाचें न्हू. आनी ती जावन आसा मागणें. ती वाट जावन आसा मागण्याचे वाटे मुखांतर हांव आनी तूं सर्वेस्पराच्या सावळेंत या सर्वेस्परा थंय हांव आनी तूं थंयसर लिपोवन रावूंक शकता. ताच्या सावळेच्या बोवारी संपूर्ण तरान रक्षण आसा. थंयसर हांव लिपोवन रावलो जाल्यार हांव आनी तूं सैत घेवन जाता. आनी त्या देखून ह्या वाट खंयची गी म्हणलें सवाल. ही वाट हांवें तुवें ही मागण्याच्या वाटेन येत आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा जोबाच्या 28वें अध्यायांत 7वें ते 10वें वाक्य म्हणटा, खंयच्याच शिकाराचें सुकणें ती वाट नेणा आनी खंयच्याय गिडगाच्या दोळ्यांक ती दिसना. पळया, खंयच्याय शिकाराचें सुकणें ती वाट नेणा. शिकारी कोण? शिकारी आमकां कश्टांक नश्टांक घालचे शिकारी. एका सुकण्याक शिकारी कितें करता? ताका धरता आनी ताका फंजारान घालून बंदेन घालता या ताका मास्कन खावंक पुरो. असले व्यक्ती म्हजे आनी तुज्या बोवारी, हे पाड व्यक्ती म्हजे आनी तुज्या बोवारी आसता आसतना शिकाराच्या व्यक्तींक शिकारेच्या असल्या शिकाऱ्यांक ती वाट तांकां दोळ्यांक दिसना.
ही वाट तांकां दोळ्यांक दिसना. हांवें तुवें करचें न्ही गुपीत तरान मागणें. ह्या पवित्र सक्रामेंतार रावून हांवें तुवें ताजें थंय संभाशण करचें. खंयच्या शिकाऱ्याक दिसना मोगाच्या न्हू, म्हज्या वैरींक दिसना. कित्याक हांव गुप्तपणी सर्वेस्परा लागीं उलोवन आसा, सर्वेस्परा लागीं उलोवन आसा. म्हजी वाट ती मागण्यांत थंय आसा. आनी आनी 8वें वाक्य म्हणटा, गरवी मन जाती तिचेर पांय तिंकिनान शिव तिच्या वयल्यान चलना. म्हळ्यार तिचेर म्हळ्यार त्या वाटेचेर गरवी मन जाती त्या वाटेर पांय तिंकिनात शिव तिचे वयल्यान वचना. गरवी मन जाती. आज आमी म्हणटा राक्षसां बरीं मन जाती बरीं ती म्हज्या आंगार पडून आसात. असले गरवी मनीस ही वाट हांव तूं चलता आसतना म्हज्यान तुज्या आंगार पडूंक शकना मोगाचें न्हू. मागण्याच्या वाटेर हांव तूं वता आसतना हे व्यक्ती म्हज्यान तुज्या आंगार पडूंक शकनात. 9वें वाक्य म्हणटा, मनीस काळ्या कडपाक हात लायता आनी पर्वत मुळांत हालयता. कितलें बरें वाक्य पळया. मनीस काळ्या कडपाक हात लायता आनी पर्वत मुळांत हालयता. तसली ही वाट जावन आसा. मागण्याचो मनीस खडप, काळो खडप, एक घट्ट खडप, काळें खडप, घट्ट खडप. आनी असलें खडप मागण्याचो मनीस त्या पर्वत ताज्या मुळाक धरून हालोवंक शकचे तसलो मागण्याचो व्यक्ती जावन आसा. ही मागण्याची वाट हांव तूं जाणा जशें जाल्यार, एक सक्तिवंत मागणें करूंक हांव तूं जाणा जशें जाल्यार, एक फळादीक मागणें करूंक हांव तूं जाणा जशें जाल्यार हांव तूं कितें करूंक शकता. पर्वत, काळो पर्वत, घटमूट पर्वत, थंयसर मुळांतून हांव तूं हालोवंक शकता. 10वें वाक्य म्हणटा, तो खडपांनी सुरंग पोखरता आनी ताचे दोळे हर एक मोलादीक वस्त देखतात. कोण? मागण्याचो मनीस खडपांनी सुरंग पोखरता. खडप म्हाका आनी तुका म्हज्या जिवितांत आड आसा जावंक पुरो. त्या खडपा भितर सुरंग, ताजे भितर ओटो करना आमी ताजे भितर वचूंक शकता. त्या खडपा भितर वचूंक शकता. आनी खडपा भितर वचून कितें करता थंयसर ताचे दोळे हर एक मोलादीक वस्त देखतात. तूं आनी हांव केदाळा सक्तिवंत आनी बळादीक मागणें करूंक शकता. एक खंयसरी दिसनांतल्या सामसांचे पर्वत म्हजे आनी तुजे मुखार आसल्यार त्या मागण्याच्या फळादीक आनी सक्तिवंत मागणें म्हणटा आसतना त्या सामसांच्या भितर वचून हांव तूं त्या कोणीय पळोवंक शकनातलें असलें दिर्वें हांव तूं पळोवंक शकता. आनी थंयसर तर आमी बरें जिवीत जिवंक शकता. मोगाचें न्हू, बरें जिवीत जिवंक शकता. कित्याक हांवें तुवें उडास दवरिसय. ही वाट सक्तिवंत मागणें, फळां बरीत मागणें एक सुलाभाची वाट न्ही. ही सुलाभाची वाट न्ही. उडास दवरा. एफेसकारांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायांत 12वें वाक्य पवित्र पुस्तक म्हणटा, आमचें झुजू फकत मनशां विरोध न्ही, अंतराळ आशिल्ल्या अधिकारी आनी अधिपती विरोध, अंतकरी संवसाराच्या राज्यत्व आनी प्रभुत्वा विरोध. देखून एक सामान्य मागणें म्हणल्या कुडलें हांव जाता. सामान्य मागणें म्हणल्या कुडलें म्हजें सगळें जालें, हांव वचून मागता कुडलें जालें न्ही. मोगाचें न्हू. म्हजें आनी तुजें झूज एक सामान्य झूज न्ही. म्हजें आनी तुजें झूज रक्त मांसाचे व्यक्ती म्हाका तुका मुखार दिसतात तांचे विरोध म्हजें आनी तुजें झूज न्ही. म्हजें आनी तुजें झूज अंतराळ आशिल्ल्या अधिकारी आनी अधिपती विरोध. आनी अशें म्हणटा आसतना अंतराळ आसल्या अधिकारी आनी अधिपती विरोध झूज मांडी जाल्यार तुज्या मागण्याचें बळ कितलें सक्तिवंत जायसय. तुजें मागणें बळादीक आसल्यार मात्र, तितलें फळादीक आसल्यार मात्र, तुजें मागणें सक्तिवंत आसल्यार मात्र असल्या सत्य विरोध तूं जिखोवंक शकताय. मनशा विरोध मात्र न्ही, त्या मनशा सैमा विरोध न्ही, असल्या अधिकारा विरोध हांवें तुवें झुजोवंक जाय. आनी हें कशें झुजचें? सवाल असल्या अंतराळ वयल्या सक्तींचे वयर हांवें तुवें कशें झुजचें? मोगाचें न्हू. 2 संगती गरज आसात. आमच्या मागण्याक कितल्यो सक्ती गरज आसात? 2 संगती गरज आसात. पयली संगत जावन आसा आमकांय अधिकार जायचे. अंतराळाच्या अधिकाऱ्या वयर झुजोवंक म्हाकाय तुकाय अधिकार जायचे. दुसरें कितें जायचें? म्हाका आनी तुका सकत जायचें. जर तर
म्हाका तुका अधिकार ना, म्हाका तुका सकत ना, तेन्ना हांव तूं सैत्यवून जावंक जायना म्हाकाचें न्हू. म्हज्या आनी तुजें मागणें सक्तिवंत आनी फळां बरीं जाय जाल्यार म्हाका आनी तुका अधिकार जाय, म्हाका आनी तुका सकत जाय. अधिकार खंयसर मेळटा? अधिकार सरकार दिता गी, अधिकार हांगासरचे व्यक्ती दितात गी, दिवंक पुरो ना म्हणना. कित्याक म्हळ्यार संवसारीक रितीर ती दिवंक पुरो. म्हाका आनी तुका अधिकार दिवचो सर्वेस्परा देवान. सर्वेस्पर देव आपल्या विविध वाग्दाना मुखांतर म्हाका आनी तुका अधिकार दिता मोगाचें न्हू. उदाहरणाक सांगचें जाल्यार मार्काच्या 16व्या अध्यायान 17व्या आनी 18व्या वाक्यान आमी पळयता, सतमंतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली, म्हजे नवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले, आनी मारेकार कसलेय बी विकपी ते भियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना, आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां तें बरें करतले. कसलो एक अधिकार सोम्यान जिजून म्हाका आनी तुका दिला. म्हाका आनी तुका सोम्यान जिजून अधिकार दिला. खंयसर दिला? मार्काच्या 16व्या अध्यायांत 17व्या आनी 18व्या वाक्यान मस्त म्हाका आनी तुका अधिकार दिला. ताणें म्हणला सत म्हणटल्यांक जिजू कोण सत मानता ताका असलो अधिकार हांव दिता. सत म्हणटल्याक असल्या असऱ्यांची पदवी मेळटली, म्हजे नवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले, आनी मारेकार वीक बी पियेतले कितें समजना. म्हळ्यार तितलो अधिकार म्हाका आनी तुका दिला. लोकांच्या 10व्या अध्यायान 17व्या वाक्यान आमी पळयता मोगाचें पळयत पुस्तक म्हणटा, जिजू म्हणटा पळया सोरोप इच्छू आनी दुस्माने सगळें बोळस पांया तळा मोस्तूंक हांवें तुमकां पदवी दिल्या, म्हणजे अधिकार दिला, आनी कितेंच तुमकां बाधा करचें ना. असले अधिकार, असलें आश्वासन ह्या वांजेलान सबार कडेन सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका दिला. सवाल आतां, हो अधिकार म्हाका आनी तुका छालावण कित्याक करूंक जावना हें म्हणलें सवाल. इतलो पुरा म्हाका आनी तुका अधिकार आसा तरी पूण छालावण कित्याक करूंक जायना? कित्याक जायना? सकत ना. सिंपल. अधिकार आसा, सकत ना. म्हाका हांगा फॅन आसा, ओळ्यांक एक स्विच आसा, ती स्विच ऑन करचो अधिकार म्हाका आसा. फॅनय आसा, करंट ना जाल्यार, वीज सकत ना जाल्यार ऑन जायना. ऑन जायना. सावलाक तुमी जाणात आमालेक तांचेर झूज करूंक सांगिल्लें सर्वेस्परा देवान, आनी सगळें नाश करूंक सांगिल्लें. वो सावल कितें चिंता, आसूं दी बरें बकरें न्ही, आसूं दी रायाक वांसयता, उरलें पुरा नाश करन येता. आनी सामुएल येवन म्हणटा सर्वेस्परान तुका तिरस्कार केला म्हणटा. आनी ताजे उपरांत कितें जाता? सावला वयलो आसो पवित्रत्म थंयसर ताका सोडून येता. आमी पळयता सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 16व्या अध्यायान 14वें वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परचो आत्मो सावलाक सोडून गेलो. तो आत्मो सोडून गेल्या उपरांत सावल राय जावन आसलो गी ना, अधिकारार आसलो गी ना? आसलो. साबार वर्सां तो अधिकारार आसलो. ताणें कितले फावटी ताजे उपरांत दाविदाक जुशी मारूंक पळयलां, कितलीं वरां झुजां केल्यांत. तो अधिकारार आसलो, पूण ताजे थंय कितें नातलो? सकत नातली. त्या देखून ताणें कितले फावटी दाविदाक प्रयत्न केले रे, कांयच करूंक जावना. त्या गोलियाताक ताजे कडल्यान जुशी मारूं जायना. दाविदान ताजे थंय पवित्रात्मा आसलो, ताका सकत आसली, तो जिखलो. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितें जायचंय? कितें जायचंय? सकत जायचंय. सकत खंयसर जावन येता? पवित्रत्म्याच्या त्या ध्यान्या वरवीं म्हाका आनी तुका सकत येता. त्या खातीर पेंतेकोस्त फेस्त म्हाका आनी तुका गरजेचें. त्या देखून हांवें तुवें फळां बरीत त्या वेळार आमी मागचें. पेंतेकोस्ताच्या परबे वेळार सर्वेस्परा तुवें त्या वेळार तुज्या शिसांक पवित्रत्म्याच्या पेंतेकोस्त दिसा पवित्रत्म्याची सकत दिली. त्या आपोस्तलान थंय पवित्रत्म नातलो गे पयलें, पेंतेकोस्ताच्या पयलें. पेंतेकोस्ता दीस तांकां पवित्रत्म आयिल्लो गी, या ताच्या पयलेंच पवित्रत्म आसलो. पयलेंच पवित्रत्म आसलो. सांज जुवांवच्या सुवार्तेन आमी पळयता 20व्या अध्यायांत 21वें वाक्यान पळयता, परत्यान जिजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्रत्म्याक. ह्या सगळ्या आपोस्तलांक पवित्रत्म आसलो. पवित्रत्म आसलो.
जेजून तांकां पवित्रत्व दिल्लो तरी ताणें कितें केलें 50 दीस थंयसर एकसूरपणार वचून तांणी मागलें मोगाचें न्हू. म्हजे थंय आनी तुजे थंय पवित्रत्व आसा, खंडी जावनी आसा, नवो कांय घेवचो न्ही आमी, स्नान दवरी पवित्रत्व आसा. पूण हांवें तुवें कितें करूंक जाय, मागोवंक जाय. कशें त्या शिसांनी सगळें सोड न्हू पुरा राटावळी सोड मागलें. तें मागले उपरांत सर्वेस्पराच्या सकत तांचेर देंवन आयली. आनी त्या देखून आमी पळयता जेजू स्वर्गारोहण जावन 50 दिसां उपरांत पेंतेकोस्ताच्या दिसा तांकां तो अधिकार, तांकां ती सकत आयली. धर्मदूताच्या कृत्यान 2ऱ्या अध्यायान 1 ते 4 वाक्यान पळयता पेंतेकोस्ताचो परबेचो दीस आयलो आसता ते समेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आशिल्ले. तेदो एकचपणे कठीण चड वरें आयिल्ले बरी मळभरतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आशिल्ले त्या घरान भरलो. थवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो, त्यो विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. ते समेस्त पवित्रत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ली वाचा शक्ती प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. आनी आमी जाणो पवित्र पुस्तकांत साम पेद्रो अशें उलयता की 3000 जण लोक परिवर्तन जाले. त्या 2ऱ्या अध्यायांत 43 वाक्यान आमी पळयता धर्मदूता मारिफात सबार आसाऱ्यांनी खुणा जातले देखून समेस्ताचेर एका रितीची भिरांत बशिल्ली. पवित्रत्व पयलेंच आशिल्लो पूण बदलावण जाली. पेंतेकोस्ताच्या दिसा थंयसर एक नवी सकत जावन थंय क्रियाळ जालो पवित्रत्व. सुजान्नान सर्वेस्परा देवा लागीं मागतना थंयसर पळयता आमी त्या डानियलाच्या थंय तें आसलो पवित्रत्व जागरण जालो म्हणटा पवित्र पुस्तक. म्हजें तें आनी तुजें तें आसो केदाळा पवित्रत्व जागरण जाता. म्हाका आनी तुका रातची न्हीद सारक्या रितीर पडटा. कोणायकी पळयतना भंय आसतना धैर्यादीक जावन आसता. हात गेल्लें काम सफळ जाता. मागलें मागणें म्हजें तुजें आयकता. आनी ह्या खातीर म्हाका आनी तुका पवित्रत्व त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा खातीर मोगाचें न्हू हांवें तुवें त्या सक्तीन हांवें तुवें बरो जाय. त्या सक्तीन बरो जाय. पवित्र पुस्तकांत आमी जाणाव धर्मदूतांनी जायतींतलीं अजापां केल्लीं. सड्ड अजापां केल्लीं कोणें धर्मदूतां पैकी आपोस्तलां पैकी सांब पेद्रून. कित्या खातीर सांब पेद्रून इतल्या 11 जाणां पैकी सड्ड केल्लें कोणें सांब पेद्रून. कित्या खातीर ताका अधिकार दिल्लो. उरले आपोस्तल आशिल्ले. पूण आमी पळयता सावलो तो आपोस्तल जावन नातल्लो. आमी कशें आसा तशें न्हू. सावलालो पावल जालो तो आपोस्तल जावन नातल्लो. पूण ताजे थंय इतल्या वर्त्या रितीर अभिषेकपण जालें गे उरल्या सर व्यक्तींचे की चड ताच्या जिवितांत ताणें मस्त सायन्स एंड वंडर्स करून दाखयलें, मस्त अजापांगन दाखयलें. पयलीं पुस्तक म्हणटा धर्मदूताच्या कृत्यान आमी पळयता 19 अध्यायांत 11-12 वाक्य म्हणटा देवान पौला मुखांतर विशेष तरेचें असर करयलें की ताच्या आंगाक आपडले लेस आनी तुवाले व्हरून पिडेस तांक लायतस तांची पिडा गूण जातली आनी हेरांचे अशुद्ध आत्मे तांचे तोंड भायर सरतले. मोगाचें न्हू सर्वेस्परा देवान म्हाका तुका अभिषिक्त केल्ल्या वेळार सर्वेस्परा देवान म्हजे थंय आनी तुजे थंय चड न्ही चड अभिषिक्तपणाची सकत भरिल्ल्या वेळार हांव आनी तूं बळाबरीत फळादीक एक सत्यवंत व्यक्ती जावन जियोंक शकता. केदाळा पर्यंत हांव आनी तूं म्हजो तुजें तें आसो पवित्रत्व जागरण करना. पवित्रत्वाच्या सक्ते मुखांतर जियोवचें सोडून मनशा सैमान जियोंक प्रयत्न करता. म्हाका आनी तुका मस्तपुटीन टेन्शन भोगता. म्हाका आनी तुका मस्तपुटी मागलेलें मेळना म्हणून भोगता. पूण आमच्या दोळ्या मुखार साबार सांतिणी आमचे मुखार आसात. ती मस्त मागतलीं आनी तांणी कितलीं बरो अजापां केल्लीं. तुमी चिंतात की जर तर ह्या सांत सांतिणींनी तांच्या जिवितांत मस्त तांच्या मागणें आयकून सर्वेस्पर देवान अजाप करनात जाल्यार इतलो लोक संवसारांत तो क्रिस्तांव जावन कन्वर्ट जातो. लोक कन्वर्ट तर जायचे जाल्यार ताका खाराण जायचें न्ही गे. ते खाराण जावन आसा ताच्या मुखार अजापां तो देखता आसतना अजापां केदाळा देखता. कोणगी एक भोक्तीवंत नितीवंत मनीस मागता आनी थंयसर अजाप घडटा. आनी हे पळयलो म्हणटा देवा हो जावन आसा नीस देव थंयसर आपोवणें म्हाका आनी तुका आसा मोगाचें न्हू.
मुझे आनी तुजें मागणें आसतावन फळां बरी जावंक सत्यवंत जावंक हांव तूं प्रयत्न करया. आनी कशें करचें? पयल्या सुवातेर हांवें तुवें एक नितीवंत या बरो व्यक्ती जावंक प्रयत्न करचें. बरें व्यक्ती करूंक प्रयत्न करचें. व्हडलें करूंक आमचें ना, जावचें ना. कितलें साध्य तितलें करचें. सुकून पडल्या वेळार वचून कुमसार जावचें. बरें मागणें म्हणून परत हांव तूं एक बरो या नितीवंत व्यक्ती जावंक पळोवचें. दुसरें, नितीवंत व्यक्ती जाल्यार मात्र पावना, मुझे थंय आनी तुजे थंय अधिकार आसा जाय. आनी अधिकार आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. खंयसर हांव तूं मागता ह्या वागदानाकाल हांव तूं मागया मोगाचें न्हू. केदाळा ह्या वागदानाकाल हात दवरून ह्या वागदाना सांगून हांव तूं मागता त्या ऑथॉरिटींत त्या अधिकारार मागता. थंयसर म्हज्यान तुज्या उतरांक सकत आसता. आनी त्या देखून पवित्र पुस्तकांत खंयचीं पुरा वागदान आसात तीं वागदान आमी जाणा जावया. त्या वागदान आमी क्लेम करया आनी त्या वागदान तें सर्वेस्परान आमकां अधिकार दिल्या म्हणून आमी फातयेवन त्या अधिकारार हांव तूं मागया. तिसरें, अधिकार आमकां पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन जिजून उल्लेख करून दिला. सर्वेस्पर देवान विविध प्रवादे मुखांत उल्लेख करून दिला. सत्य गतीर मागया. एनॉयंटींग ऑफ दॅट पावर विदीन अस. वो अधिकार म्हाका तुका मेळा जायस. साबार पेंतकस्ताच्यो परबो म्हज्यान तुज्या जिवितांत जावन आसूंक पुरो. पूण मुखल्या येवची ते पेंतकस्ताचें परब म्हज्यान तुज्या जिवितांत एक वर्तें बदलावण हाडचें तसलें पेंतकस्ताचें परब जावं दी. आशेवया, कशें मागया आसतावन आमी निरंतर मागोवंक प्रयत्न करया. ह्या पेंतकस्ताच्या परबेच्या दिसा सर्वेस्परा देवा म्हाकाय थंय सकत म्हजें तें आसचें पवित्रत्व संपूर्ण तरान जागरण जावं दी. संपूर्ण तरान सत्यवंत जावं दी. संपूर्ण तरान बळादीक तरेन कार्याचरण करूं दी. आनी ह्या वरवीं म्हजें मागणें फळादीक जावं दी. म्हजें मागणें सत्यवंत जावं दी. म्हजें मागणें एक आशिर्वादीत मागणें जावंक हांव तूं मागया मोगाचें न्हू. हे 3 संगती आयच्या दिसा आमी उडासाक दवरया. ह्यो 3 संगती आमच्या मतीन उडासाक दवरून मुखल्या हप्त्यांत आमी ह्या विशयान मुंद वचुलो नियाळ करता आसतना आणकी चड अर्था भरीत ह्या संगतीन वचूंक म्हाका तुका सहकार मेळटलें. मुखल्या दिसांनी आमचें जिवन एक फळां भरीत एक सत्यवंत जावं दी म्हणून सर्वेस्परा देवा लागीं आतां आमी मागया. आमेन.